मडगांव पालिका आनी एक्टिविस्टांनी ओडीपीक हरकत घेतल्या। बसकेक एक्टिविस्टय आशिल्ले। डेव्हलपमेंटाच्या नांवान नाका जाल्ल्यो गजाली खपोवन घेवचे ना म्हूण एक्टिविस्ट उलयतात। ओडीपीचेर बुधवारा परत मिटींग आसा। समितीक सुचोवणी आनी हरकती दिल्यात, मात प्लान तसोच फुडें व्हेल्यार लोकांक घेवन रस्त्यार देंवतले म्हणून नगराध्यक्ष उलयतात। The municipal authority and the administration will oppose it, and if need be, I will appeal to the public, and we will go head on to oppose this. Raises objection to the proposed changes to the ODP because at no point the Margaon Municipal Council, which is the local authority, has been taken into confidence to prepare this. Whereas the TCP Act clearly says that the local authority has to be consulted at every point to propose a plan for the city. The actual dialogue between the subcommittee and us, the SGPD and us, has started today, whereas it should have started right in the beginning when this was planned. करता म्हणटा आनी फक्त पेंटिंग करता, सम चेंज ऑफ यूज करता आनी धाडटा। सो मेजर पार्ट जे आसा ते थंयच उरता। फॉर एग्जांपल प्लॅनिंग ओडीपी म्हणल्यार कितें, आउटलायन डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग ऑफ मारगांव एंड पातोडा, दिस इज नॉट बीन डन। मेन आमचो सजेशन कितें आसा की इमिजिएटली जे पळय हें आसा आमचे पेट्रोल पंप, देट हॅज टू गो आउट ऑफ द सिटी। सो दॅट इज नंबर वन। एंड सेकंड थिंग, वी हॅव रिक्वेस्टेड टू कॉल ऑल द ऑफिसर्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स. None of them turned up except PWD and electricity. ओडीपीचेर बुधवारा परत मीटिंग जाता। Whatever their proposals are there, which is good for city and all, definitely will incorporate. Authority take attention. We are doing our job. That will place before the authority meeting. We had all subcommittee, everything hearings and all over there. Day after is the meeting. 7th is the meeting. We'll place let authority take attention. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। दाबोळे PWD आनी आमदाराचें पेटलां। PWDच्या बिल्डिंग सेक्शनाक 14 कामां खंय बेकायदेशीर चल्ल्यात। टेंडर प्रोसेस, वर्क ऑर्डर, सँक्शन नासतना कामां चल्ल्यात म्हूण थंयचो आमदार माविनान आरोप केला। कामां बंद जालीं ना जाल्यार खंय तो विजिलन्सा कडेन वतलो। हे पयलीं खंय कंप्लेनी केल्ल्यो, ताचेर अजून एक्शन जाल्ली ना। Without following the proper procedure, without obtaining the work order, and in some cases even there is no expenditure sanction, so kama कशे सुरू जाता? That means this is a blatant illegality. आताच ही प्रेस कॉन्फरन्स सुरू करच्या आदी हांव एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियरा कडेन उलयलो, मिस्टर वेलिंगकर। तो सांगता हांवें क्लियर कट ऑर्डर दिला, ही कामां सुरू करपा जायना, इल्लिगल जातले, आनी आपणे क्लियर सांगला की ही कामां तुवें एक्झिक्यूट करपा जायना, कॉन्ट्रॅक्टराकूय सांगला। पूण अकस्मात आतां इलेक्शनां लागीं पावली आनी जे हांव एसेंब्ली हेजेर आवाज काडलेलो की इल्लिगल कामां जाता ती बंद जावपा जाय। आतां परत आमकां आनीक कंप्लेन विजिलन्सा रिमांयडर धाडचो पडटलो आनी पुलीस कंप्लेनूय कित्याक पुलीस 100% एक्शन कित्याक घेयना तेंय आमकां आतां पळोवचें पडटलें आनी वी वील हॅव टू सी that due action is taken. काँग्रेसीच्या पदयात्रेचेरूय माविनान तोमणे मारले। Now if you are talking of a Congress Padyatra, see the response. Is it a Padyatra or is it a walk in the park? I would invite the congressmen, because there are not many people. If they really want to take a walk in the park, they can come in my joggers park. They will get good exercise. Because a Padyatra should mean thousands of people walking alongside you, sharing your views, being concerned that yes, I am concerned about these issues. You all are the leaders who are concerned. No such thing is visible in these Padyatras. प्रुडंटा खातीर दाबोळेच्यान दिशान परब। आपाचे गोंयचे कॅम्पेनीक वर्स जालें, लोकांचो खंय बरो प्रतिसाद मेळटा। ह्या सप्तकांत आपाच्यो 28 पब्लीक मिटींग जावपाच्यो आसात। पयली मिटींग बुधवारा पर्यां, मयां आनी पर्वरे जातली। वाल्मिकी नायकान सभांचो कार्यक्रम सांगलो। लोकांक करन्सी मेळना तरी आसतना RTO चेक कित्याक घेनात? लोकांक पयशांक कित्याक पिट्टात काय म्हणून आपाचो प्रस्न। कॅम्पेन आतां 1 वर्स जालें। तुमकां याद आसतली आज डिसेंबर 6 तारीख, फाटल्या वर्सा डिसेंबर 6 तारखेक आमी एक बनावली एक पब्लीक मिटींग घेतिल्ली। तेन्नाच्यान जो आमकां रिस्पॉन्स लोकां कडल्यान मेळ्ळो, त्या दिसाच्यान आज पर्यंत आम आदमी पार्टीचे कॅम्पेन जो फुडें सरला आनी लोकांचो मोग आम आदमी पार्टीक
तर्फे जो वाडला तो आज 1 वर्स ताका पुराय जाता. आज आमी अनावन्स करूंक सोदता की ह्याच विकान आमी 28 पब्लीक मिटिंग्स दवरल्या. ह्यो मिटिंग्यो फाल्यांच्यान सुरू जाता. फाल्यां कपिल मिश्रा पर्यां, मयें आनी पर्वरी ह्या 3 जाग्यार मिटींग दवरतले. आनी त्याच दिसा फाल्यां आदर्श शास्त्री, तालिगांव आनी सांताक्रूज फाल्यां मिटींग दवरतले. लोक हांगा त्रासान पडल्या, मोड मेळना म्हणून, पयशे बीन जाय तितले बँकेंतल्यान मेळना आनी इतलें आसतना RTO ऑफीस कॅशूच मागता. हातून कितें तरी मोठो घोळ आसा असो आमकां दिसता. कॅशलेस इकॉनॉमी आमी म्हणटा खरें, पूण आजून पर्यंत तर कॅशूच मागप RTO ऑफिसान हें कितपत बरें. चॅक पेमेंटान हें पेमेंट कित्याक घेना सरकार, आनी खास करून येरादारी खातें. आमी म्हणटा आमचो डिमांड आसा सरकारा कडेन की तांच्यांनी जाता तितल्या बेगीन येरादारी खात्यान चॅक पेमेंटान सगळे टॅक्सीस पे करपाची सुविधा उपलब्ध करून दिवची. घेऊ एक ब्रेक.